नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रति डिसूजाचो तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान विधानसभेत वर्सुकी अर्थसंकल्प अहवाल सादर केलो. मुखेलमंत्र्यान 19,548.69 कोटीचो अर्थसंकल्प सादर केला. फाटल्या वर्साकय ह्या वर्सा 14% अर्थसंकल्पात वाड जाल्ली आसा. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. I bow before my motherland and Goa and Goikarpan. Sir, both Goa and Goikarpans have given me a lot. Love, affection, praise, honor, and of course the countless blessings. And today once again I promise that I will serve Goa with sincerity, integrity, dedication until my last breath. Our present circumstances have prevented me from delivering a detailed budget speech, but there is a josh that is too high, very high, and I am in hosh, fully in hosh. And I'm sure that my figures will speak more than words, and further these figures will be effectively translated into results. Sir, pursuant to the provision of Article 202 of the Constitution, I hereby table following before the House: the annual financial statement, estimated receipt for the year 2019-20, demand for grants for year 1920. Sir, I take this opportunity to present the budget, the fiscal profile for the year 1920. The total gross budgetary expenditure works out to be 19,548 crores for the year 1819. Representing an increase of 14.16%. Out of this estimated expenditure, 13,308.26 crores is towards, presenting 14.6% of the total established expenditure, is towards capital account. Sir, the gross estimated receipts for the year 1920 is rupees 16,035.22 crores as against 13,364.95 crores. Estimated for the year 1819, showing an increase of 17.35%. The state-owned tax revenue, including state share of central taxes, is rupees 9,039.19 crores as against 8,257 crores. Budget, I seek a vote of account for the first 5 months of the year. Sir, my government will announce all the details. आम्ही तुमचे जे सगळे पेपर्स असतात ते सर्क्युलेट करतात. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उरलेलं सगळं स्टेटमेंट वाचला हे कन्सिडर करचे. बजेट ह्या घेवपा इलेक्ट्रॉनिकली दिता. राईट. सगळ्या मेंबरांक आयपॅडा सारकें हें मेळटलें. तातूंत भितर सगळें बजेट लोड केल्लें. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिकरित्या हे फावटी बजेट सर्क्युलेट केल्लो आसा. आम्ही सगळेजाण मिळून त्यांचे अभिनंदन करूया. वर्सुकी अर्थसंकल्प अहवाल 2019. मुखेलमंत्र्यान 19,548.69 कोटींचो अर्थसंकल्प केलो सादर. खण अवलंबितां खातीर 15 कोटी तरतूद, ओबीसीच्या घरां खातीर 5 कोटी तरतूद, वेंचणूक आयोगा खातीर नवी इमारत 1 कोटी,
लेखा खात्याची नवी इमारत 30 कोटी, ट्रॅफिक सेंटिनल येवजणे खातीर 2 कोटी, आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र उबारपाक 3 कोटी, अग्निशामक दलाच्या नव्या इमारती खातीर 30 कोटी, गृहनिर्माण महामंडळाक रिणा खातीर 60 कोटी, हेर महामंडळांक खासा प्रकल्पां खातीर 100 कोटी, GSIDC खातीर 350 कोटी, EDCच्या CMRY खातीर 20 कोटी, महसूल खात्यांक हवामान केंद्रा खातीर 4 कोटी, लॅपटॉप येवजणे खातीर 30 कोटी, शिक्षण विकास निधी खातीर 132 कोटी, उच्च शिक्षण विकास निधी खातीर 20 कोटी, स्मार्ट क्लासिंग खातीर 2 कोटी, लॅब विकसीत करपाक 3 कोटी, कौशल्य शिक्षण दिवपी संस्थांक 1.80 कोटी, रुसा खातीर 18 कोटी, तांत्रिक शिक्षण विकास निधी खातीर 32 कोटी, फुटबॉल संघां खातीर 3 कोटी, स्मारकाच्या देखरेखे खातीर 15 कोटी, मानसोपचार हॉस्पिटलांच्या नव्या इमारती खातीर 10 कोटी, ESI हॉस्पिटल उभारपा खातीर 6 कोटी, नुस्त्याचो दर्जो तपासपाक भायल्या एजन्सींक 2 कोटी, वखदांची नियंत्रण यंत्रणा घट करपाक 2.43 कोटी, PDAक उदरगत कामां खातीर 16 कोटी, मडगांवांत सार्वजनीक सेवे खातीर भूंय संपादनाक 10 कोटी, म्हापशा कुडचडे पालिकांक खासा अनुदान दरेकाक 20 कोटी वेगळे, दिवचल पालिके खातीर खासा अनुदान 10 कोटी, पंतप्रधान आवास येवजणे खातीर 8 कोटी, पणजेच्या बाजार इमारत बांदकामा खातीर 10 कोटी, मुखेल शारांच्या विकासा खातीर 54 कोटी, पेडण्या स्मशान भूंय उबारपाक 1.40 कोटी, ESGचे अनुदान 18 वयल्यान 14 कोटी केल्लें आसा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधां खातीर 6 कोटी, अल्झायमर केअर सेंटर उबारपाक 80 लाख, OBC गृह येवजणेक 5 कोटी, महिला शक्ती केंद्रा खातीर 33,56,000, 2 मेगा कौशल्य केंद्र उबारपाक 4.15 कोटी, न्यायालय नोंदणीच्या डिजिटलायझेशना खातीर 4 कोटी, मेर्शेच्या न्यायालय इमारती खातीर 30 कोटी, उच्च न्यायालयाच्या इमारती खातीर आनीकय 30 कोटी, खाजन शेती पुनर्जीवित करपाक 2 कोटी, हॉर्टिकल्चर आनी फ्लॉरिकल्चर इस्टेटी खातीर 1.5 कोटी, सागरमाला येवजणे अंतर्गत जेटीची उभारणी करपाक 30 कोटी, दर्यावेळ भागात पेट्रोलिंग करूंक बोट दवरपाक 60 कोटी, राज्यांत कचरो वेवस्थापना खातीर 20 कोटी, मीन क्षेत्रांतल्या पंपिंग येवजणे खातीर 15 कोटी, ज्योतिर्मय गोंय येवजणेंतल्यान बल्ब वांटपाक 3 कोटी, एकलव्य आदर्श निवासी शाळा 2 कोटी, स्वातंत्र्य ग्रामीण विकास खात्याक 76 कोटी, रुर्बन मिशन येवजणे खातीर 10 कोटी, ग्राम समृद्ध येवजणे खातीर 15 कोटी, कोंकणी अकादमी खातीर 2.5 कोटी, मराठी अकादमीक 2 कोटी, कोंकणी भाशा मंडळाक 18 लाख आनी मराठी कोंकणी शाळां खातीर ह्या वर्सा 7 कोटीची तरतूद केल्या.